गोवा क्रिकेट असोसिएशनान वगडायलो तांचो पर्वरीचो स्टेडियम शिक्षण खात्याकडेन दिवपाचो उच्च न्यायालयाचो आदेश। नार्वेकार आनी हेरांच्या विरोधात FIR। मोगो पक्ष लोकसभा वेंचणुकेत भाजपा बरोबर, पूण पोट वेंचणुकांत भाजपाक दितलो टक्कर। दीपक सांगता निर्णय घेतल्या फुडल्या सप्तकांत। सामाजिक वावुरपी अमेय पुराणिकाचेर काणकोणा रेंव माफियांनी केलो हल्लो। पोर्तुगालच्या बेकायदेशीर रेंव वेव्हाराची कायदेशीर केल्ल्याचो दुबाव। पुलिसांनी केली फकत 1 लाख अटक। गोंयांत मनयली भाऊसाहेब बांदोडकराची जयंती। शाळा आनी महाविद्यालयांतल्यान खेळा दीस म्हूण मनयात भाऊचो जल्मदीस। आदलो मुख्यमंत्री रवी नायकान केले आवाहन। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। पर्वरेच्या गोंय क्रिकेट संघटनेच्या स्टेडियमा विशीं उच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निवाडो दिलो। ह्या निवाड्या प्रमाण आता GCAचेर ग्राउंडा सयत स्टेडियमूय वगडावपाची पाळी आयल्या। कित्याक तर तेन्नाचो GCAचो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकारान बेकायदेशीरपणान हो स्टेडियम ताब्यात घेतिल्लो। हो ग्राउंड आता शिक्षण खात्याच्या ताब्यात दितले। तशेंच नार्वेकार आनी ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या हेरा विरोधात FIR नोंदयतले। हरिहर चोडणकार हे प्रकरण घेवन उच्च न्यायालयात गेल्लो। त्या वेळार IT मंत्री असताना दयानंद नार्वेकारान शिक्षण खात्याची जमीन GCAच्या नावार केल्ली। गोवा 365 कडेन उलयतना चोडणकारान हे विशीं म्हायती दिली। गोंय खंडपीठाचो न्यायाधीश महेश सोनक आनी पृथ्वीराज चव्हाणान हे विशींचो निवाडो राखून दवरला। ही मालमत्ता जप्त करून ती शिक्षण खात्याच्या ताब्यांत दिवपाची सुचोवणी गृह खात्यान उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक दिल्या। तशेंच संबंधीत खात्याआड कायदेशीर कारवाय चालू केल्या। आता हो ग्राउंड पे आसा न्हू, एक्चुअली तो ग्राउंड पे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो तो 2007 बाय लीज एग्रीमेंट एज्युकेशन डिपार्टमेंट हँडेड ओवर द ग्राउंड टू IT फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द ग्राउंड। आनी तितून एक क्लॉज आसलेलो दॅट सबलेटिंग वील बी नॉट अलाउड म्हणून। पण तेन्ना IT मिनिस्टर नार्वेकारान ही वॉज द GCA प्रेसिडेंट दॅट टायम। ताणें कितें केलें, विदीन 10 days ही सायन MOU मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग विथ GCA आनी ग्राउंड ट्रान्सफर केलो। ग्राउंडाक ते लोकांक सामकें हें केल्लें, म्हणजे एंट्री दिनासले। भुरग्यांचे सोडून न्ही स्कुलाक नासलो तेन्ना लोकांक सुद्दां एंट्री दिनासले म्हणून हांवें कितें केलें, 1-2 वर्सां पयलीं फायल केल्ली केस। तेजी आतां ही 3री ऑर्डर पास जाल्या आनी अकॉर्डिंग टू दीस हॉनरेबल हायकोर्ट ऑर्डर नाव दॅट GCA ground, that is the stadium, has to be transferred back to the education department, and people who have done all these illegalities and frauds, FIRs and criminal cases will be initiated. 85,000 square meters of the land belongs to the education department. Actually land belongs to Serula Komidat, which they have given it to the education department, and this 20,000 square meters of the land was given to this thing used as a ground. This ground was used by the school children and local people, boys and girls. Annual rent fix was 1,000 rupees per year. Actually, the cost of the land is now in Pororim 20,000 minimum. And to take into consideration 20,000 square meters means works out to almost 40 crores. And if you calculate as per the government guidelines, 5% of the land rate, cost of the land, it works out 2 crores per year. म्हणजे 2 कोटी GCA कडल्यान खरें म्हणजे येवंक जातले रेंट, आनी GCA दिताले कितले 1,000 रुपया। दॅट टू फारीकूच करूंक जातले। कंप्लेन केल्या तेन्ना एकदम 4 वर्सांचे फारीक केले 4,000। पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी। शिरोडे, मांद्रे आनी म्हापशे या तिनूय मतदारसंघातल्यान पोटवेंचणूक लढोवपाच्या आपल्या निर्णयाचेर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ठाम आसा। पूण लोकसभा वेंचणुकेत मोगो युती सरकारांतलो घटक पक्ष भाजपाक तेंको दितलो। फुडल्या सप्तकात मोगो पक्ष हे विशींची तांची भूमिका स्पश्ट करपाची शक्यताय आसा। मगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार शिरोडेच्यान पोटवेंचणूक लढोवपाच्या आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसा। तशेंच ताणें घराघरात वचून प्रचाराकय सुरवात केल्या। फाटल्या सप्तकात मगोपान भव्य रॅली काडली। पोटवेंचणूक आनी लोकसभा वेंचणुके खातीर मगो पक्षाच्या मोर्चे बांदणे विशीं गोवा 365 दीपकाक प्रश्न विचारले। पळयात। तिनूय पोटनिवडणूक आमी लढोवपाची तयारी चालू केल्या। आमी कॅन्डिडेटाचे सिलेक्शन आमचे केंद्रीय समितीची बैठक फुडल्या आठवड्यात जातली, तातूंत जातले आनी बरे उमेदवार आमी ह्या पोटनिवडणुकीत बाकीच्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी दिवपाचे प्रयत्न आसा ते आमी करतले। अशें आयकूं येता की मांद्रे तुमी लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाका टिकेट हें करता, खरी खबर?
अशी अफवा पसरल्या ती बी आयकल्या हांवें कळ्ळें न्ही अशी अफवा पसरल्या. तुमची मत घे. अजून आमची मिटींग जावना, माझी मिटींग जावना तेजे बरोबर. आणि म्हापसा मतदारसंघ समिती पळया न्ही आमची 40 जणांची मतदारसंघ समिती आहा. त्या समितीक आमी अधिकार दिल्या की तुम्ही डिसिजन घ्या म्हणून, आणि ते डिसिजन आमी केंद्रीय समितीक ठरयतले. तेजे कांय ना, केंद्रीय समितीच्या बैठकीत ठरतले. लोकसभेचे तुमचं कॅन्डिडेट असतलो काय तुम्ही सपोर्ट करता? ठरयता न्ही, केंद्रीय समिती आहा न्ही आमची. मजगती मगोप शिरोडेच्यान पोटवेंचणूक लढोवचो ना, तशेंच दिपकाक काडून परशुराम कोटकाराक मगोपाचो अध्यक्ष केला असो चुकीचो संदेश SMS माध्यमांतल्यान भोंवतालो. दिपकान हें गंभीरतायेन घेवंक ना, पूण ताचे वावुरपी म्हणटात अर्ज फाटीं घेवपाक दिपकाचेर दबाव घातलो जाल्यार ते मतदान करचे नात. मगो पक्षाचो अध्यक्ष हो काडप ही सादी गोश्ट न्ही. ती आमसभा आपोवपा जाय 40 मतदारसंघांतली आनी काडूंक जाय. त्या आमसभेन तो निवडलेलो आसता. जे कोण असल्यो अफवा पसरयता तांकां राजकारणाचें आनी कायद्याचें ज्ञान ना अशें दिसता. हे आतां कित्याक उलयता सरला ते शिरोडे मतदारसंघान तांकां खबर आसा कालची रेली पळोवन की हांगसर शिरोड्याक दिपक ढवळीकर निवडून येता म्हणपाक तांकां खात्री जाल्ली आसा. आनी ते सामके बेभान जाल्ले पिसाळेले आसा आनी तितून नाका जालें उलयता. इतक्यांनी की राती न्यूज आयला तेंगेलो, तेंचे भितर मेसेज आसा की हो दिपक ढवळीकर आहा पळय न्ही तेणें फाटीं घेतले. पण जर तर फाटीं सरान घेतले न्ही जाल्यार आमी हांगा वोटींग शिरोड्या करपाना. कित्याक आमचे ठाम निश्चय आसा कित्याक आमच्या सगळे बायलो आनी सगळे बेकार आसा म्हणून भोंवनात न्ही सरा बरोबर. आमकां तो कॅन्डिडेट जाय म्हणून भोंवता. शिरोडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. लोकसभा आणि गोयचे पोटवेंचणुकेचे संभाव्य उमेदवार मतदाना उपरांत पूण निकाला आदी वेंचणुकेचो खर्च दाखयनासतना कार्यावळींनी वांटो घेवपाक शकतात. आचारसंहिता लागू जाल्या आनी 23 मतदान जाले उपरांत ती 27 मेक सोंपता. मांद्रेचो संभाव्य स्वतंत्र उमेदवार जीत आरोलकारान 21 दिसांचो समर कॅम्प दवरला, जो 30 एप्रिलाक सुरू जाता. मतदाना उपरांत 7व्या दिसा मांद्रेच्यान जीत आरोलकार अपक्ष उमेदवार म्हण पोटवेंचणूक लडोवंक सोदता. ताणें भुरगीं आनी जाणट्यां खातीर 30 एप्रिला सावन 21 मे मेरेन 21 दिसांचो दीर्घ काळाचो कॅम्प दवरला. तातूंत 50 कोचांचे मजतीन 200 शालेय विद्यार्थ्यांक जुडो, कराटे, व्हॉलीबॉल, बीच व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, पेवप आनी सायकलिंगाचें प्रशिक्षण दितले. ते भायर जाणट्यांक योग शिबिरां आसतलें. देवेंद्र प्रभुदेसायान पुराय कार्यावळीची वळेरी दिल्या. पळयात. 200 भुरग्यांक आमी शास्त्रशुद्ध पद्दतीन अशे वेल ट्रेन अशे कोचीस हाडून जांच्यो आतां वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ते म्हायती दितात तुमकां, पण वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ते अव्वल अशे कोचीस आमी मांद्रे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत हाडून वेगवेगळ्या गांवांत तांचो 21 दिसाचो कॅम्प ह्या भुरग्यां खातीर करतले. 30 एप्रिलाक हो कॅम्प सुरू जातलो आनी 21 दीस चलून हो 21 मेक कॅम्प सोंपतलो. 21 मेक ताची व्हॅलिडिटी फंक्शन आमी एक कॅम्प फायर कशें आयोजीत करून सगळ्या भुरग्यांक सर्टिफिकेट्स आनी प्रॉपर किट्स तांकां दितले आनी ताची सांगता जातली. उदरगत ह्या नांवान हो समर कॅम्प दवरला, पूण हो कॅम्प पुराय पेडणे मतदारसंघा खातीर न्हय जाल्यार फकत मांद्रे मतदारसंघा पुरतो. जीत आरोलकार थंयच्यानच वेंचणूक लडोवंक सोदता, पूण सुमार म्हयनोभर जातले ह्या कॅम्पाक आचारसंहिता लागू जायना, कारण तो मतदाना उपरांत सुरू जाता अशें जीत आरोलकारान रजाव दिला. म्हाका दिसना इलेक्शनाचे कितें इफेक्ट हेचेर जातलो, कित्याक इलेक्शन जावन आसा 30 त्याच्या पयलीं म्हाका दिसता 10-15 तारखे पयलीं कावंटींग जातलें, रिजल्टूय जातलो. तरी पूण आमी हो कॅम्प ऑलरेडी डिक्लेअर केला आनी एडमिशन ओपन केला. म्हणजे हेच्या वयल्यान तुमी चिंता की इलेक्शन्स आनी स्पोर्ट्स कॅम्प ह्यो समर कोचिंग कॅम्प केला तो एक वेगळो भाग आसा. पूण वेंचणूक आयोगान सांगला ते प्रमाण लोकसभा आनी विधानसभेच्या पोटवेंचणुकांची तारीख जाहीर जाले उपरांत आयतारच्यान आचारसंहिता लागू जाल्या आनी 23 मे कावंटींग जाले उपरांत ती 27 मे मेरेन लागू जातली. जीत आरोलकाराचो कॅम्प 30 एप्रिला सावन 21 मे मेरेन चलतलो. हे विशीं अतिरिक्त मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण सावंत कितें सांगता पळयात. अनाउन्समेंट ऑफ इलेक्शन जाले त्या बरोबर मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट जो आसा
तो फोर्साक आयला, सो लागू जाला आनी त्या खातीर इमिडिएट ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे आमचे फ्लायींग स्क्वॉड ज्यो 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आमच्यो त्या 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे असेंब्ली सेगमेंट आसा त्याच्यानी हातूंत भितर 20-40 जे फ्लायींग स्क्वॉड आसा ते एक्टीव आसात. मांद्रे जो आसा ते बाय इलेक्शन आसा असेंब्ली सेगमेंटाचे, थंय आमचो RO फॉर असेंब्ली सेगमेंट आसा, प्लस कलेक्टर जो DO आसा RO फॉर नॉर्थ गोवा पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी ते जे कितें एक्शन घेवपाचें, प्लस आमचे फ्लायींग स्क्वॉड ऑलरेडी आमी म्हणलां की कार्यरत आसा, सो ते जे कितें एक्शन घेवपाचें ते योग्य एक्शन घेतले. मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. घेऊया एक ल्हानसो विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. साश्टीच्या मामलेदारान मंगळारा कुट्टरे बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे सुवातेर धाड घाली. हे धाडीत 9 ट्रक जप्त केल्यात. बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर धाडी घालीत रावतले अशें मामलेदार प्रताप गांवकारान सांगलें. साश्टीच्या मामलेदारान कुट्टरी पुलीस तशेंच खण आनी भूगर्भ खात्याच्या सांगातान फांतोडेर संक सुमार कुट्टरेच्या खोर्गे वाठारांत धाड घाली. हे धाडीत तांणी 9 ट्रक जप्त केले. तातूंत रेंवेन भरिल्ल्या 6 ट्रकांचो आस्पाव आसा. पूण रेंव काडपी 2 बोटींनी मात फुज्ज्यो काडल्यो. बंदर कप्तान खातें ह्या बोटींच्या सोदात आसा. हांवें ऑलरेडी लेटर केले आसा एका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक, जे लोडिंग पॉयंट आसा ती 6-7 सुमार इलेक्ट्रीक बल्ब आसले. सो आय थिंक इट इज कंप्लिटली इलिगल चलतालें दिसता ते लायटिंग आसा ते. हांवें डायरेक्शन दिला की तेजेर कितें ते एक कारवाई करची म्हणून. एक्चुअली मिशन वी स्टार्टेड एट मॉर्निंग 5:30 आनी तिमी मातसो ते आमी पावपाक तिमी लायट बंद केली आनी काळोख आसलो. बोटीचेर एक अरावंड 15-20 सुमार लेबर आसले, 2 बोटी, आमी पावपाक ते सामके झप करून धांवले. सो बोटी कितें असलें काय ते आमकां तितले डिटेल्स कळ्ळे. ट्रक खंय दवरले तुमी? ट्रक आमी कस्टडीक हेच्या मायना कुर्तरी, सो मायना कुर्तरी हॅज टू टेक द डिसिजन वेर केप्ट. असली इलिगल तुमगेली हें चालूच उरतली. आमी आतां ते इलेक्शनाक लोकांक दिसता की आमी इलेक्शनाक लागून बिजी आसा म्हणून, पूण तशें जावचें ना. सो जे कडेन इलिगल खंय आसता ती म्हाजी टीम आसतली अलॉंग विथ आमी मायन्स डिपार्टमेंट आनी पुलीस फोर्स घेवन आमी रेडिओ कंटिन्यू दवरतले. कुठ्ठाळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. कांय तालुक्यांनी बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचेर कारवाय चालू आसा, पूण काणकोण तालुक्यांत अजून मेरेन अशी कारवाय जाल्ली ना. पूण अशें आसतना लेगीत पर्तगाळीच्या एका तरणाट्याक गरजे भायर त्रास सोंसचो पडलो. तांची कागाळ केल्ल्याचो दुबाव घेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांनी अमेय पुराणिकाची सतावणूक केली. उच्च शिक्षीत अमेय शेतांत देंवला. तळपणचे न्हंयेत चलपी बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या प्रकारांक ताचो खर विरोध. पूण बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांच्या विरोधात ताणें कागाळ करूंक ना. तरीकय जायत्या दिसाळ्यांनी हे विशींच्यो बातम्यो छापून आयले उपरांत हाचे फाटल्यान अमेयाचोच हात आसूं येता असो तांकां दुबाव आशिल्लो. ह्या दुबावांतल्यानच ताका मारपेट जाली. ताची गाडी फोडली. काणकोण पुलिशेन फकत एकल्याकच अटक केल्या, पूण रेंव माफियाचेर मात कारवाय जाल्ली ना. आयकात अमेय कितें सांगता तो. जॉर्ज उर्फ गजा नायक तो म्हज्या घरा कडेन म्हाका मेळपाक म्हण आयलो, पूण त्या टायमाचेर हांव नाशिल्लो. पूण मागीर तो म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें म्हाका पयशे दिवपाची ऑफर बी दिली. आनीक मागीर जेन्ना हांव आयकलें ना म्हणटकीर तेन्ना तो सांगून गेलो कितें काय म्हणून जाल्यार तुका दाखयताच म्हणून सांगपाक लागलो. काल हांव जेन्ना घरा वतालो तेन्ना म्हाका वाटेर आडयलो आनी म्हाका वाटेर आडयतकीर हांव रावलो थंय आनीक उलोवपाक लागलो कितें काय म्हणल्यार तूं आपूण रेंव काडटा ती बंद करपाक सोदता, तुज्यान जातलें, आपूण पयलीं सावन काडटा, कितें कितें सांगपाक लागलो. आनी तितल्या भितर ताजो चलो जो आसा तो सायडीच्यान काजूंच्यान धांवत आयलो दांडो घेवन आनीक म्हाका दांड्यान ताणें हाताचेर हांगा मारलें. ताज्या एक हातान कोयती आनी एक हातान दांडो आशिल्लो. दांडो काडून ताणें जोरान मारलो हांगा आनीक तितल्या भितर ह्या सायडीच्यान म्हळ्यार म्हाका तो दिसलो कितें काय म्हणून जाल्यार दांडो घेवन म्हाका मारपाक येता आनी म्हजे कडेन कांय ना थंय कितें करतलो सेव करतलो म्हणटकीर हांवें थंयच्यान धांवपाचें चालू केलें. ह्या सायडीच्यान एकल्यान फातर मारलो. तो फातर मारता तो ह्या सायडीच्यान कोण येता तो बी म्हाका दिश्टी पडटा म्हणटकीर हांवें तो चुकयलो आनीक हांव मुखार धांवलो आनी मुखार धांवतकीर हे फाटल्याच्यान 3 जाण मेळून म्हाका फातर मारपाक लागले. हांगा
हांगा लागला आनी हांगा स्टिचीस पडला म्हाका, म्हणजे हांव असो धांवता तेन्ना हांगा फातर पडलो. हांगा 4 कडेन पडिल्ले आसात, ह्या पांयाचेर 2 कडेन, हांगा आनीक ह्या पांयाचेर हांगा. हे फातर सगळ्याक म्हाका जवळपास 7-8 फातर म्हजेर पडिल्ले आसा तांचे. ताजेर हांवें इन रायटींग अशी कंप्लेंट हें जाल्ली नाशिल्ली ताजेर ओरली म्हणल्या भशेन हांवें न्ही दुसऱ्या मनशांनी कंप्लेंट केल्ली आनी ताका जो डावट आशिल्लो तो हांवें केला. म्हणून जेन्ना डॅमाक जेन्ना ते बंद करता, उदक आडोवपाक लागतात तेन्ना ताका मागीर रेंव काडपाक मेळना. पूण ह्या वर्साक ताणें रेंवेक खूब व्हॅल्यू आसा, म्हळ्यार बाकीची जी भायल्यान येवपाची ती रेंव बंद जाल्ली आसा, त्या कारणान ताणें त्या डॅमाचें उदक अशा तरेन सोडिल्लें आसा की त्या डॅमाक उदकूच उरूंक जायना. ह्या तरेन ताणें तयार करून त्या डॅमाचें उदक पुराय रिकामें केल्लें आसा. आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक एल्विस गोमसान सगळ्यांत पयलीं हे घडणुकेचो निशेध केल्लो. की जर कितें ऑपोजिशन कितें कोणें दाखयलें कसल्या कामाक जाल्यार मारप, धमकावप, दीस इज रॉंग. म्हणजे इन अदर वर्ड्स एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कशें हें सोडल्या सगळ्यांक. कोणाय मारपाक जाता. चिमलाय तेंच जाला, परवरी तेंच घडटा. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार, पणजेच्यान समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वास्कोच्या MPT बंदरार फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन एक बोट नांगरून दवरल्या. हे बोटीक लागून प्रदूषण जाता अशी गोवा फर्स्ट ह्या NGOन MPT तशेंच बोट धन्य आड कागाळ केल्या. कसलीच कागदपत्रां नासतना हे बोटीचे दुरुस्तीचे काम चलता अशेंय ताचें म्हणणें. हार्बर पुलीस स्टेशन, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी, आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण अध्यक्ष, दक्षिण गोंय नुस्तेमारी खातें आणि गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन हे विशींची कागाळ नोंदयल्या. हे बोटीक लागून हवा तशेंच दर्याचें उदकूय प्रदूषित जाता असोय तांचो आरोप. जी इल्लिगली जे तेंचे इंजीन ऑयल आसात, अदर लुब्रिकेंट्स जे आहात ते हेतूर सी वॉटरान डिस्पोज ऑफ करतात. गेली 10 दीस जाले हेच्यार कांयच एक्शन ना. गोवा पोल्युशन बोर्डाची एक्शन ना आणि खुबशे हेच्या बद्दल वायलेशन्स आसात. पयलो वायलेशन म्हणटा तो वॉटर एक्ट, एअर एक्ट एंड द एनवायरमेंट एक्ट, वीच इज अ क्लियर कट वायलेशन. हेच्यार गोवा पोल्युशन बोर्डान अजून कांयच दखल घेवंक ना. वीच इज कॉजिंग अ सिरियस पॉयझनिंग ऑफ वॉटर वीच इज बीन कंडक्टेड बाय दीस वेसल. थर्ड पॉयंट जो आसा तो म्हणटा तो इल्लिगली हेंच्यांनी एम्प्लॉईज दवरले आहात. वेन यू बोर्ड एनी शिप यू नीड एन इमिग्रेशन सर्टिफिकेट. जे इल्लिगली जे गुजराताच्यान आणि अदर पार्ट्स ऑफ इंडियाच्यान जे एम्प्लॉईज हाडला तेंच्या कडेन कसलेच गेट पासीस ना, पुलीस क्लियरन्स ना. आमकां खबर ना तेंचे की तेंच्या स्टेटीन तेंचो कसलो क्रिमिनल रिकॉर्ड किंवा आनी कितें आसतलें. हे वेसलाक इन्शुरन्स ना. एनी वेसल वीच इज डॉक्ड इनसायड अ पोर्ट्रस तेका एक इन्शुरन्स कंपल्सरी आसूंक जाय. हे वेसलाक कसलोच इन्शुरन्स ना. आणि 5th पॉयंट म्हणटा तो हांच्यांनी जो गार्बेज 2018 ऑक्टोबराक जो गार्बेज जो बोटीच्यान आपलो काडला, जो इंजीन ऑयलाचे क्लीन करून जो भायर गार्बेज काडला तो ऑलरेडी इट्स डम्प्ड एट द बर्थ इटसेल्फ. इतले वायलेशन आसूनय गोवा पोल्युशन बोर्ड हेच्यार कसलीच एक्शन घेयना. सो वी डिमांड टू द गव्हर्मेंट की आमकां खबर आहा की तुमच्या कडेन कांयच जावपा ना. तरी जर तुमच्या कडेन कितें जाता जाल्यार वास्कोकारांक आनी मुरगांवच्या लोकांक हे जे पोल्युशन जाता तातूंत मातसो थोडो तरी रिलीफ दिवपाचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. साश्टी ट्रक धनी संघटनेचे वांगडी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायाक निवेदन दिवपाक गेल्ले, पूण कांय कारणाक लागून मंत्री तांकां मेळ्ळो ना. मंत्र्याचे वतीन मडगांव पालिकेची नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसायन हे निवेदन स्वीकारले. पळयात. कावरेची खणीचेर तांचे ट्रक घेवचे अशी साश्टीच्या ट्रक धनी संघटनेची मागणी आशिल्ली. हे विशीं दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची तांणी भेट घेतिल्ली, पूण जिल्लोधिकाऱ्याक प्रस्न जाग्यार घालपाक जमले ना. देखून बेजारिल्ले साश्टीचे ट्रक धनी मंगळारा मंत्री विजयाक मेळपाक गेल्ले. जे पळय कितें प्रॉब्लम आसा, कित्याक जें पळय तांचेर जालां तेय बी सगळे टॅक्सीस फारीक करतात, तांचे सगळेच लिगल आसा. आनी अशी लिगल सगळें आसतना तांकां एक गोंयच्याच एका भागाक तांकां अलाउड ना, हें बरोबर न्ही. कित्याक सगळोच साश्टीचोच भाग वोकळ किंवा दवर्ली जावं किंवा केपें जावं आनी त्या लोकांनी गाडयो प्लाय करचे न्ही. आनी डिस्पायट पेईंग ऑल द टॅक्सीस, डिस्पायट बींग लिगल
हें बरोबर न्ही. आमच्या विजयाक हांवें तांची हें कानार घाल्लें. विजयान म्हाका सांगिल्लें तांकां आपय आज, पूण अनफॉर्च्युनेटली ताका कितें तरी अर्जंट मिटींग जाली म्हणटकीर म्हाका ताणें मेमोरंडम घेवचो आनी हांवें तो विजयाक दिवचो अशें म्हणून ठरलें. आय टेक दीस मेमोरंडम अँड आय अश्युअर देम की विजय वील फायंड आउट द बेस्ट वे आउट. म्हणजे जितली पळय तो आपल्या शक्य आसा तितली तो तुमकां हेल्प करतलो. ट्रान्सपोर्ट बंद करचो, जे सेटल जाता ट्रान्सपोर्ट चालू करचो. अबाउट 65 एंड्रू, दियान, कोस्तांश आनी एक शांतनू फळदेसाय हे आमगेल्यो गाडी थिंग घेयनाय. गेल्ल्यो पत्ती तेम धाणायन दवरल्याय. एवरी 2009 आसा गाडी चलपा त्यो. आतां बंद आसल्या 25 फेब्रुवारी आसा गाडी बंद आहाय. आमकां पडटा आमी थिंग GPS आमकडे सगळे डॉक्युमेंट आहाय. आमकां भितर घेवपा जाय न्ही. एलॉट रेजिस्टर आहाय न्ही थिंगा. देखो आमी बबिता मुखार काडला बा विजया बोले मत घालपा ताका मातशें उलोवपा आमगे डिस्कस. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. गोंयच्या सगळ्या शाळा कॉलेजींनी सरकारी पावण्यावेल्यान गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री आशिल्ल्या भाऊसाहेब बांदोडकराचो जल्मदीस खेळा दीस म्हूण मनोवचो अशें आव्हान फोंडेचो आमदार रवी नायकान केलें. मंगळारा फर्मागुडयेर भाऊसाहेब बांदोडकराची जयंती मनयली. ह्या सुवाळ्याक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर मानेस्ते हजर आशिल्ले. आपूण मुख्यमंत्री आसतना 1992 वर्सा भाऊसाहेबाची जयंती खेळा दीस म्हूण मनोवपाक सुरवात केल्ली, पूण उपरांतच्या सरकारान ती मनोवप बंद केलें अशें सांगत गोविंद गावडेन फुडाकार घेत भाऊसाहेबाची जयंती खेळा दीस म्हूण मनोवपाक परत सुरवात करची अशें फोंडेचो आमदार रवी नायकान मागलें. मानेस्तांनी इनामां भेटोवन गुणेस्त भुरग्यांचो ह्या वेळार भोवमान केलो. प्रत्येक वर्साक आनी हो स्पोर्ट्स डे म्हणून आमी साजरो केल्लो. आमी हो स्पोर्ट्स डे म्हणून 92 आमी हो स्पोर्ट्स डे म्हणून सरकार लेवलाचेर साजरो केल्लो, पूण सरकार लेवलाचेर जायना. आतां कित्याक जायना तें म्हाका खबर ना, पूण आमी 92 आमी सुरवात केल्लो स्पोर्ट्स डे गोंयांत. आनी हांव मागता हो स्पोर्ट्स डे म्हणून साजरो करपा लागून म्हाका गोविंद गावडेन हे सरकारान सांगचें की 12 मार्च जो आसा तो हो मार्च जो आसा 12 तो स्पोर्ट्स डे गोंयभर साजरो जावचो. प्रत्येक स्कुलान साजरो जावचो, कॉलेजीन साजरो जावचो की भुरग्यांक हे फुडें विचार हे कळपा लागून आनी तेणी ते विचार घेवन फुडें वचपा लागून. भाऊसाहेबाचे शिक्षणाच्या मळावेलें योगदान खूबच व्हड आशिल्लें. ताणें दूरदृश्टीन केल्ल्या शिक्षणाच्या मळावेल्या यत्नांक लागूनच आयचो बहुजन समाज स्वाभिमानी जाल्ल्याचें दिश्टी पडटा अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. पळयात. आनी खास करून आमचे पयले जे विद्यार्थी आमी म्हणुया जाणीन शिक्षणाची गंगा प्रत्येकाच्या गांवांत व्हांवता आनी त्या शिक्षणाचो प्रसार करता आसतना एक खरी विचार आयिल्लो आसतलो. कारण तो बहुजन समाजाचो जो आवाज दाबलेलो आशिल्लो तो शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान वरवीं तो मुखार येवपाक जाय. जाणे करून जो अन्याय अत्याचार किंवा सुशिकतायेन आमी जगताले ताका खंय तरी वाचा पडपाक जाय. आनी म्हणूनच ही संकल्पना त्या वेळाचेर हाडली आनी म्हणूनच आज तुमी आमी आज मोठ्या प्रमाणात आमी शिक्षण घेतिल्लें आसा. आज घडये शिक्षण जर नाशिल्लें जाल्यार घडये एखाद वेळ आमी इतले उदरगत आमची जाता आशिल्ली काय कितें हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. मिरामारच्या भाऊसाहेब बांदोडकराचे समाधी कडेन तशेंच परवरी जाल्ल्या सुवाळ्याक गोंय सरकाराचो मुख्य सचिव परिमल रॉय आनी हेर सरकारी अधिकाऱ्यांनी भाऊसाहेबाक मानवंदना दिली. पळयात. फर्मागुडीच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.